नमस्कार, गोवा टुडे इन द सिद्धी गावसाचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। आदल्या राज्यपालाचो सावंत सरकाराचेर बॉम्ब, राजकीय खवदळ, मुख्यमंत्र्यान राजीनाम्याच्या मागणेक नेट, मुख्यमंत्र्याचे तोंड बंद, बीजेपी म्हणटा राज्यपालाचे कितें ते घाला केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या कानार। सावंत सरकार भ्रष्टाचारी, आदल्या राज्यपालाच्या आरोपांचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची, मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार रॅली काडटल्या आपोवाल्यांक आझाद मैदाना वयल्यान उखल्ले। दरेक प्रकल्पांत भ्रष्टाचार, सुदीन म्हणटा 40 ते 50% ओव्हर कॉस्टिंग, राष्ट्रपती राजवट लायात, डिसेंबरांत वेंचणूक घेयात, काँग्रेस म्हणटा सत्यपालाच्या कानार सरकाराचो भ्रष्टाचार घालपी आमीच। नवी सकाळ उजवाडच्या आदींच टीएमसीचे ममताचे तोंड काळे, गोंयांत वता वता थंय बॅनर पोस्टर पिजून तोंडाक काळे, वादग्रस्त कार्डुना वेल्यान टीएमसीक दिल्ली शिडकावणी। 14 नोव्हेंबरा सावन एअर इंडियाच्यो गोंय दुबय दर आयतारा डायरेक्ट फ्लायटी, कितलो तेंप चलतल्यो नेम ना, विमानतळ संचालक म्हणटा चार्टराचो अजून अर्ज ना। आणि आरोग्याच्या मळार खूब कितें करूंक सोदता फुडाकारूय घेता, फायनान्साची आडमेळी आरोग्य मंत्र्यान लॉन्च केली स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा कॅन्सर स्क्रीनिंग मोहीम। गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान सावंत सरकाराचेर घाल्ल्या बॉम्बाचो खवदळ। कोविड काळांत मोठो भ्रष्टाचार जालो, दरेक कामांनी खंय भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्र्याच्या कानार घाल्लें, मात कारवाय सोडून आपलीच ट्रान्सफर म्हूण मलीक उलयला। वेंचणुकेच्या तोंडार विरोधकांक आयते कोलीत, जो तो मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो मागता। बीजेपी म्हणटा मलिकाचें कितें तें केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या कानार घाला। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। हुआ ये था कि जब जिस दिन वहाँ लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी, तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सर्व करेंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था, तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो। मैंने तस्दीक की, मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया। इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी, तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, बट मुझे पता था कि ये है। और प्रधानमंत्री आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ सख्त है, अगर सख्त होते तो व्हाई डिड ही नॉट टच मिस्टर सावंत? प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ हैं। कई बार उनको लोग, जैसे उन्होंने वहां पूछवाया कुछ लोगों से कि भाई ये करप्शन हो रहा है क्या, गवर्नर बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं हो रहा। वो लोग वही थे जो खुद इन्वॉल्व थे उसमें, तो प्रधानमंत्री भी मिसगाइड तो किए जा सकते। मुख्यमंत्र्याक हाचेर मिडियान गाठलो, ताणे कानार केस काढून कूस मारली। सीएम चित्र सांगा ना, व्हडली स्टेटमेंट केलं त्यांनी। सीएम चित्र सांगा। प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा राज्यपाल उलयता ते सारखे न्ही, पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या कानार घाला, ताचो रोख आदल्या राज्यपालाचेर। आता त्याच्या सारकिल्या सिनियर मनशान अशें उलोवप, हेचेर आतां हांवें तुका कितें म्हण उत्तर दिवपाचें, कारण एक तेचो हें इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, गव्हर्नर आसतात ते, आनी त्यामुळे त्याच्या हाचेर हांवें प्रतिक्रिया दिवप म्हाका दिसता तें म्हाकाय खबर ना कित पर्यंत बसता भितर तें, कारण त्यामुळे हांव तेचेर कांय उलयना। हांव कशें मानना, तेणी अत्यंत चुकीचो आरोप केला कशें हांव म्हणटा। हांवें म्हणलें की तो उलयता तें चुकीचें उलयता, डेफिनेटली उलयतले। हिमाचलचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर म्हणटा राज्यपाल आशिल्ल्यान उलोवंक शकना। तसो ते एक व्हडली कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा आनी हांवूय एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा राज्यपाल पदाचेर आसल्या कारणान, त्यामुळे ताणी जें हें केलें ताजेर हांव कांयच कॉमेंट उलयना। मुख्यमंत्र्याची बाजू मांडूंक बीजेपी पावली, पत्रकार परिशदेक जाप दिवंक प्रवक्तो दामू नायक। गव्हर्नरान उलोवप हें पूर्णपणे चुकीचें आसा। देर इज कॉल्ड एथिक्स अँड प्रॉपर्टी। आय रिपीट,
देर इज कॉल्ड एथिक्स अँड प्रॉपरायटी. त्या एथिक्स आनी प्रॉपरायट्यान भितर ताणें वागचें आसता. गव्हर्नराक जर दिशिल्लें त्या वेळाचेर गव्हर्नर कसो वागता, गव्हर्नर वचून लोकां कडेन वचून उलयना. गव्हर्नरा कडेन त्या वेळाचेर समजा कसली तरी फायल आयली ती ना म्हणप हें ताजे अख्खेतारेन येता. ती हय म्हणप सायन मारप ते ताजे हातून भितर येता. ताका जर त्या फायलीन कितें चूक दिसली जाल्यार तो चीफ मिनिस्टराक आपोवणें हाडटा. तो थंय ताकीद दिवंक शकता किंवा मंत्र दिवंक शकता, वेल्यान सांगूंक शकता की ही गोश्ट हांगा पळय हांवें आयकल्या तातूंत भितर क्वेश्चन मार्क आसा. हें गव्हर्नरान केलें. गव्हर्नराक जर समजा करपाक जाय आशिल्लें हें पूर्णपणे अनकॉन्स्टिट्युशनल हातून वागला. हांगा जेन्ना गव्हर्नर आसतना हें जर चुकीचें करप आशिल्लें म्हणजे तेन्ना कोणें आमी वचून कोणें टेप मारिल्ली. ताजे नंतर हांगा दुसरे गव्हर्नर आयले, होशियारी आशिल्ले हांगा. ताजे नंतर हांगा तिसरे गव्हर्नर आयिल्ले आसा. सो गव्हर्नराक सुद्दां एक आपली गरिमा म्हणून आसा. No, the former governor has made serious allegations against the government and your ministry. What do you have to say about that, sir? No comments to offer at all. आदल्या राज्यपालान घाल्लो बॉम्ब वेंचणुकेच्या तोंडार विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत. काँग्रेस, आप, TMC, गोवा फॉरवर्ड एकल्यान मुख्यमंत्र्याक देंवोवचो म्हूण नेट धरला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयचें सावंत सरकार भ्रष्टाचारी म्हूण आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान बॉम्ब घाल्या उपरांत विरोधकांच्या हातांत कोलीत. मुख्यमंत्र्याची जाप मागूंक आझाद मैदानावेल्यान सीएमाच्या बंगल्यार रॅली व्हरतल्या आपाच्या कार्यकर्त्यांक पुलिसांनी उखल्ले. आप म्हणटा आझाद मैदानावेल्यान ते शांतिकायेन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाचे. बीजेपीची राजवट लोकांक आवाज काडूंक दिना. सत्यपाल मलीक सत्य उलयलो. गोंया आसतना मातशें कठीण जातालें. तेणे अनेक हेचेर उजवाड घातलो. राज्यपालान नमूद केला की जे बीजेपी सरकारान कोविडाच्या वेळार होम डिलिव्हरी करपाचे, राशन होम डिलिव्हरी करपाचे हा एक प्लॅन केल्लो, तातूंत भ्रष्टाचार आसा म्हणून. खंयच्या पातळीचेर हे बीजेपी सरकार पावता ते पळया. तेणे रेजिग्नेशन दिवचें, कित्याक ताका हो पयसो जे लोकांच्या मरणाचे तेणे जोडला तो पयसो ताका पचचो ना. आमचो जो सीएम आसा प्रमोद सावंत ताणें इमिजिएटली रेजिग्नेशन दिवचें आनी लोकांक चान्स दिवचो सांगपाक की ताज्या अगेन्स्ट लोकांक कितलो राग आसा. आमचे पंतप्रधान श्री मोदीजी सदांच म्हणटा करप्शन के खिलाफ आहे म्हणून. ताणें एक आदर्श दाखोवपाचो. ताणें प्रमोद सावंत आनी ताजे मंत्री आसा बरोबर ते तांकां बरखास्त करपाक जाय. परमिट आमी शांततेन आमच्या सीएमा कडेन वता आमी बऱ्या भशेन वता. आमी कांय ना. शांततेन वता थंय. ट्रॅफिक कसलो डिस्टर्ब करनासतना वता. आमकां वचपाक दिया. तुमचे कडेन नम्र विनंती आसा.
मेन सांगले तुम्ही कंडिशन दिया परत अशें प्रोटेस्ट करचे ना सगळे कंडिशन तुम्ही गुड कंडक्ट दवरतले ताका म्हणलें आमकां बेल नाका आमी अरेस्ट रावपाची तयारी आसा सगळ्यांची तयारी आमकां बेल नाका आमकां प्रमोद सावंत आनी ताच्या वांगडी मंत्र्यांचें रेजिग्नेशन जाय सो बेल जर दिता आमकां नाका ती तूं रिजायन जाय प्रमोद सावंत तूं कितलोय आमकां धमकी दिवपाचो प्रयत्न कर आमी भिवपाचें ना आमकां बेल नाका आमकां तुजें रेजिग्नेशन सगळ्या वांगडी मंत्र्यांचें रेजिग्नेशन जाय. सरकारी प्रकल्पांनी भ्रष्टाचार चालूच खर्च 40 ते 50% मायज जाता म्हूण सुदीन राष्ट्रपती राजवट मागता त्याच बरोबर वेंचणूक थारिल्ले वेळे आदींच डिसेंबरांत घेयात म्हूण सुदीन उलयला आपा बरोबर युती ना गोंयच्या आवाजा बरोबर लागचार चल्ला कोणाकूय मोगो बरोबर युती करपाची आसल्यार खंय मोगोच्यो 18 सुवाती सोडून उलोवचें म्हणजे प्रत्येक कडेन जवळ जवळ 40 to 50% एक्स्ट्रा अमाउंट हॅज बीन एडेड इन ईच हांव चॅलेंज करतात आनी म्हजे बरोबर बसचे जे कोणी ऑफिसरांनी कन्सल्टंटांनी हे केलां कोणी केलां हांव सदांच म्हणटा आमच्या गोंयकां आमच्या गोंयच्या गळ्याक कन्सल्टंटांनी फास लायला ते हाजे वयल्यान जाता आनी तेच सत्यपाल मलिकान आपल्या वेगळ्या भाशेंत सांगलें हांव इतलेंच सांगता की खंय तरी सरकारान हेचेर विचार करचो कॅबिनेटान हेचेर विचार करचो आनी इमिजिएट पयलीं म्हणजे रिजिग्नेशन दिवचें गव्हर्मेंटाक आनी त्याच बरोबर राष्ट्रपती राजवट ऑलरेडी आमच्या MGPचे प्रेसिडेंटान काल राती मागल्या राष्ट्रपती राजवटूच लावची डेफिनेटली इमिजिएट हें घेवन डिसेंबरच्या एंडाक किंवा फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी पर्यंत जावं शकता इलेक्शनां जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार कितें जाता इलेक्शन कमिशनाकूय जाय जाल्यार कितें जाता कारण 6 म्हयने भितर इलेक्शनां जावपाक जाय आजून म्हाका दिसता 6 म्हयने उरले आतां फेब्रुवारी सुद्दां घेतली जाल्यार सुद्दां प्रॉब्लेम ना पूण एटलिस्ट गव्हर्मेंट गेले नंतर गव्हर्नराच्या पावरींत हें येतलें सगळें जो गव्हर्नर आमचो गोंयांत 1.5 वर्सां काम केला तोच मनीस हांगा उलयला तिसरो मनीस उलोवना म्हणून हेतूंत तथ्य आसा उलोवणी प्रत्येका कडेन आमची चल्ल्या आनी ही उलोवणी करता आसतना काँग्रेस आसा TMC आसा आपा कडेन सद्या बंद आसा कारण आमचेच उमेदवार फोडपा लागले म्हणटकीर आमी आपा कडेन आमी मातशे सुशेगाद 12 आमी काम चालू केलें 6 आमी फुडें काम चालू केलें 18 म्हणजे सद्या अप टू दिवाळी एंड बरें म्हणजे आमची व्हडली दिवाळी म्हणटात तो बरें आनी त्या नंतर आमची इलेक्शन डेट डिक्लेअर जाले बरोबर आनी 6 आमी लडोवचे की ना काय आमी बाकीच्यांक घेवन वचचे हेचेर डिस्कशन जालें 18 हे तुमी लढयतले 18 आमी लडोवपाचे अशें ठरयलां एज ऑन टुडे साखळे सुद्दां जबरदस्त उमेदवार आमी चूज केला येता तुमचे कडेन बाकी तो ऑल पार्टी आमी घालपा पळयता साखळे आमचे कडेन गोंयचो आवाज आयला आनी गोंयच्या आवाजा कडेनूय आमी बरेपण आसा आनी गोंयचो आवाजा बरोबर आमी आसा सद्या काँग्रेस आसाच आमचे बरोबर डिस्कशनाक आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलीक सांगता ती भ्रष्टाचाराची गजाल काँग्रेसीनूच गोंयांत आसतना ताका सांगिल्ली काँग्रेसीचो राष्ट्रीय प्रवक्तो फुडारी गौरव वल्लभाचो दावो राज्यपालान खंय ती गजाल प्रधानमंत्र्याच्या कानार घाली मात कारवाय करची सोडून ताकाच ट्रान्सफर मारलो लॉकडावनांत लोक मरतालो तेन्ना सावंत सरकार बॉल्सां भरतालो In a TV interview, he had accepted what Congress was telling. What Congress was telling, that there is a corruption in everything what Goa government is dealing with. And that is not my words. That is the words of Satyapal Malik, who belongs to BJP, who was the governor of this state. And he had not stopped here. He said that I had informed PM Modi also about this. He had informed PM Modi that the current chief minister of the Goa, that is the
Mr. Property Sawant. Mr. Property Sawant is involved in corruption. But Prime Minister, instead of removing the Chief Minister and his ministerial colleagues, he had transferred the governor. That is the reason we say, खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा. That is the reason we say, double engine means the double engine of corruption. In a TV interview, Mr. Malik had made a very shocking revelation. And I will say I am surprised that there is a end point of this corruption. When the entire country was under lockdown, people were dying due to hunger. At that time, Goa government was doing corruption in giving the essential commodities to the people of that state. So what he is telling, that the Goa government had not allowed the stores to sell the basic essentials, but allowed one company to sell basic essential door to door, which had given money to Goa government. Which is that company, we want to ask. The Congress delegation went and informed the Honorable Governor of the state that the corruption, the rampant corruption is going on in the Goa. Then what he is saying, when the people from Congress told me about it, I informed Prime Minister Modi, but instead of removing a corrupt BJP government, he had transferred me. It implies that he is also involved in that corruption. Why Prime Minister is silent? When the Goa governor, ex-governor, is saying on television that he had informed the Prime Minister about the rampant corruption going on in Goa. Pramod Sawant Murdabad! 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 Property Sawant Murdabad! 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 Property Sawant hi hi! Hi hi hi! जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता। जबरदस्ती करना सर आप लोग। I don't fuck you. अरे रोस्टर साहब रोस्टर पर पावे अडदा गेट से अडदा दीवार जस्टिस दीवार करता है पुलिस को आगे करता है छोड़ दो पुलिस को आगे छोड़ो रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी प्रमोद सावंत रिजाइन दी जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है चोर आणि पुलीस आसा ते आमचे कटपुतली कशे ह्या गव्हर्नमेंटाच्या हातीच्या अंडर नासपाक लागलेले आसा. सो हांव हे निंदा करता जे आयज जो इन्सिडंट जालो आसा आनी स्पेशली ह्या पुलिसांनी एक पीसफूल मोर्चा जो आयज आमी काडलेलो आसलो तो पुलिसांनी आयज आमच्या सगळ्या भावांक आनी आमच्या काँग्रेस वर्करांक जे अरेस्ट केल्लेले आसा तेजेर आमी निंदा करता. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान सावंत सरकाराचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताक देंवोवचो म्हण तृणमूल काँग्रेसीचे राज्यपालाक निवेदन. टीएमसी कोविड काळांतल्या खर्चाचेर सरकाराचो व्हाईट पेपर मागता. सिद्धी नायकाचे केशींत घाळपण जाला. पुलिसांचेर कारवाय करून केस खंय सीबीआयक दिवची. The allegations by Satyapal Malik is not, His Excellency the Governor of Meghalaya now, is not a generic statement that there was corruption in Goa. He has made specific allegations about COVID, procurement, about how the COVID funds were handled, how they were distributed, about the distribution of the, food grains and stuff, how one particular company was given the oxygen, the contract for oxygen, and their delay caused about 3,000 lives in Goa. So, in terms of, making of roads and all construction and all of that, he has made some very specific allegations. So, a white paper needs to come out from the Chief Minister, and on moral grounds, he should resign. दुसरें आमी गव्हर्नरा सांगिला जोरी तर ते गव्हर्नर गेले यू आर देर एज अ कस्टडियन ऑफ द कंट्री तुम्ही ताबडतोब एज चीफ मिनिस्टरालें रेजिग्नेशन घेवचें म्हूण एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. आनी तिसरें आमी मागलां की ताबडतोब ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन जावचें
led by a retired High Court or Supreme Court judge. So these are the three demands we have put before the governor, and we have given also a memorandum. दुसरी गोष्ट जी आहा, काल आमी सिद्धी नाईक हांच्या घरा गेल्ले, and the parents has demanded that the case should be reinvestigated and handed over to the CBI. This is their demand. And fourth demand, the parents has said action should be taken against the police officials and other investigation agencies who have botched up the investigation. A party led by Mamata Banerjee, Didi, who has the cleanest corruption-free image, is we want people like you, Doctor, come, work with us to build a new Goa. People have no faith in the present ruling dispensation, the BJP. Like what Derek has been right now talking about, the constitutional head, आमचे गव्हर्नर पळय आसा पयलींचे आशिल्ले ताणें डायरेक्टली सांगून दिल्ले आसा की भ्रष्टाचार चालूच आसा म्हणून आमच्या गोंयांत आनी ते आयकून येजो आमचे. Earlier it was under the table corruption, now it has become institutionalized corruption. Otherwise, how can one explain to me, काँग्रेसाक आमी मॅन्डेट दिल्ली, 17 MLA निवडून तांकां दिल्ले आनी तातूंतले 10 जाण काडले आनी ते वचून गेले. कारण कितें? आनी असली इन्स्टेबिलिटी जेन्ना पळय जाता तेन्ना मागीर गव्हर्नन्स कशें जातलें? दुसरी गोष्ट, जेन्ना आमी पळय आज उलयतात, काँग्रेस has conducted also many sins for which we are now going through a repentance. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. नवी सकाळ उजवाडच्या आदींच टीएमसीच्या ममताचे तोंड काळे. गोंयांत वता वता थंय ममताच्या पोस्टरांक कोण तरी काळे फासून मेकळे. कांय कडेन बॅनर काडून उडयल्यात, कांय कडेन पिजल्यात, कांय कडेन ममताच्या फोटवांचेर तोंडाक काळे फासला. टीएमसीच्या वादग्रस्त कारकुना उपरांत बॅनर नाच करतलो म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन शिटकावणी दिल्ली. तृणमूल काँग्रेस कशें जाता, आमी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आनी त्यामुळे आमकांय राजकीय आमी लोकशाही पद्दती आमकांय समजता. आनी त्यामुळे कारण एखादी नवीन राजकीय पार्टी एखाद्या स्टेटीन वचपाक कांय हरकत ना, वचूं जाय, काम करपाक जाय, इलेक्शन लडोवं जाय लोकशाही पद्दतीन. पण ज्या तरेन काल तांच्यांनी इतले दीस आमी पळयलें की सबंद गोंयभर सगळ्या इलेक्ट्रिकल पोल्सांचेर तांच्यांनी आपले बॅनर लायले, पोस्टर लायले, कितें कितें करतात, पण आमकां कांय फरक पडना. पण काल ज्या पद्दतीन ह्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो कार्टून काडून ज्या पद्दतीन तांच्यांनी केलें, पांयार दवरलो, ट्वीट केलें, ही जर पळयली जाल्यार खरें रूप जें आसा तेणे बंगालान आपण कितें करता तेची एक ट्रेलर तांच्यांनी गोंयकारांक दाखयल्ली आसा. पण गोंय आनी बंगाल एक न्हय आनी ताका लागून तांच्यांनी ज्या पद्दतीन केल्लें आसा ताचो निशेध म्हणून आमचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या भागा भितर तेंच्यांनी कृत्य पांयां दवरपाचें केलें तें जावचें ना. पण वेगवेगळ्या भागा भितर प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर कोणाचे बॅनर आसत जाल्यार ते सगळे वयतले. आता कशें आसा पळय, कोणें कितें उलयलो तेचेर हांव प्रतिक्रिया दिना. हांवें तुका सांगलें तेचेर हांव उलयलो, तुमी नाही हांवें तेणें जर सांगलें आसत जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. निशेध म्हणून सगळे कडेन करतले. केशीची फुडली सुनावणी जाय मेरेन ट्रान्समिशन लायनी खातीर एकूय झाड मारचें ना म्हूण गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रकल्पाच्या आदवोगादान हायकोर्टांत उतर दिला. तमनार पावर लायन प्रकल्पा खातीर सुमार 69,000 झाडां मारतात म्हूण वेगवेगळे NGO आनी एक्टिविस्ट हायकोर्टांत गेल्यात.
फुडली सुनावणी दिवाळेचे सुटये उपरांत 18 नोव्हेंबराक जातली. 14 नोव्हेंबर म्हळ्यार एअर इंडियाच्यो गोंय दुबय फ्लायटी सुरू जातात. दर आयतारा ह्यो डायरेक्ट फ्लायटी आसतल्यो. कोविडाक लागून ह्यो फ्लायटी कितलो तेंप चालू उरतल्यो ताचो नेम ना म्हण गोंय विमानतळ संचालक सांगता. चार्टर्ड फ्लायटींक लागून अजून खंयच्याच चार्टर ऑपरेटराचो अर्ज विमानतळ व्यवस्थापनाक पावूंक ना. इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में प्रयास चल रहा था, तो उसमें अभी एयर इंडिया ने एक स्लॉट हमसे मांगा था दुबई कनेक्शन के लिए, तो वो स्लॉट हमने उनको अप्रूव कर दिया और 14 नवंबर से एवरी संडे दे विल बी ऑपरेटिंग फ्लाइट विल बी कमिंग फ्रॉम दुबई एंड गोइंग बैक टू दुबई. तो ये एक नया डेवलपमेंट है जो अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में रही और पैंडमिक जैसी स्थिति अभी चल रही है उससे और बेहतर होती है तो ये फ़्लाइट कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज ये एक बड़ा बिजी सेक्टर है. एयर अरेबिया शारजा ऑपरेट करता है हफ्ते में 3 दिन 4 दिन या जैसे उनका लोड होता है, बट ये कनेक्शन दुबई के लिए एक स्ट्रेट कनेक्शन होगा. तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल ऑफ गोवा एज वेल एज पीपल हु आर स्टेइंग नियर बाय टू ट्रेवल टू गोवा एंड कम बैक टू गोवा. एंड see, I am also hearing all these news and I am happy to hear that there is opening up for charter flight operations, but unfortunately अभी तक किसी ने हमको स्लॉट्स अप्लाई नहीं किए हैं. तो जब तक स्लॉट अप्लाई नहीं होते तो हमारे लिए ऑफिशियली ये कहना पॉसिबल नहीं होता है कि ये फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी. सुन रहे हैं हम भी सब लोगों से कि चार्टर ऑपरेट होंगे, बट जब तक स्लॉट वो हमें अप्लाई ना करें, स्लॉट अप्रूव ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल ना हो, DGCA की अप्रूवल ना हो, तब तक उसकी कोई संभावना नहीं है. तो दूसरे नेशंस की क्या सिचुएशन है इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ की कोविड पैंडमिक सिचुएशन क्या है. बेसिकली यहाँ रशिया से ही ज़्यादा चार्टर्स आते हैं. अभी तक हमारे पास ना रोजिया ने स्लॉट अप्लाई किए हैं, ना अजूर ने स्लॉट्स अप्लाई किए हैं. आरोग्याच्या मळार खूब कितें करूंक सोदता, फुडाकारूय घेता. फायनान्साची आडमेळी म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. GMCंत स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा मोहीम लॉन्च जाली. ACBI, युविकॅन फाउंडेशन आनी गोंय सरकारान एकठांय मेळून हे मोहिमे सकयल 2 वर्सांत गोंयच्या 1 लाख बायलांचे ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग करतले. We need to think out of the box. Healthcare is something totally based on innovation now. Today technology is something that can help us in saving lives. But unfortunately, all of us know that there are several proprietary items, as a result of which our finance departments don't give us permission. As you must be also knowing, the finance departments, they are the biggest hurdles in implementation of any kind of a positive program that you want to take forward, and the doctors will agree with me. So I always try to, I was telling Secretary that a lot of these programs which we have undertaken, whether it is newborn baby screening or whether we have started, Dr. Kedar is looking after the STEMI program where we are able to save people's lives. And basic objective as a health minister is to see what steps you can take, what are the facilities that you can provide in the hospitals, what is the outreach program, taking diagnostics to the doorstep of the people is ultimately what we want to do. Today Goa will be one of the only states, if we succeed in implementing a new program which we have taken, we have tied up with HLL to have that hub and spoke model where we will be able to take diagnostics right to the doorsteps of the people, and also thrombolizing of patients in different district hospitals so that we are able to deal with patients with strokes also can have a new lease of life. आता कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण
नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात। असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयंरोजगारा खातीर लाभ घेतला। स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे। कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत। ह्या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात। माझे असले तरणाट्यान माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धपको बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें। आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो। तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता। ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरातान 7 साकवांच्या कामाची सुरवात केल्या। पणजेंत नाल्ले ब्लॉक जाता ते खातीर हे साकव बांदपाचें थारायलां म्हण आमदार सांगता। तिचो पूत सीसीपीचो मेयर रोहित मोन्सेरातूय उक्तावणाक आशिल्लो। तो म्हणटा हावजिंग सोसायटींची नाल्यांत आउटलेटां सील केल्यात, मात कांय सोसायटी खंय सील सोडटात, नालो खंय ब्लॉक जाता। Reconstruction of the culvert. So during the rains, actually there's a lot of problem because the water coming from the other side sometimes doesn't pass through under the bridge and it flows over this culvert. So we had taken this up quite some time back and waiting for everything to get through. So now that it's through and this is what we're doing. So how many culverts are being reconstructing now? 7. Pardon? How many culverts will be reconstructing? 7? Yeah. 7. So total 7. Yeah. Okay. Again, there's a lot of issue with the nala because they have to remove all this thing from the nala. That work will be conducting this only, or? No, actually this is just reconstruction of the culvert, but that is something that we do every month before the monsoon. So we get the machine and clean the nalas before the monsoon to actually aid in the flow of water. See, now so far what we've been doing is basically we've been sealing all of the outlets and everything, but now some of the colonies keep reopening those outlets. So it will be a continuous thing. Eventually we have to seal up all of them. So now until that stops, this thing problem will never get solved also. So there will be any special drive to make awareness about this or something? Because we'll organize one a little bit later now. Right now we're a little CC a little busy with development work. After that is done, then we'll start. आदलो आमदार दामू फातोड्ड्या वेंचणुकेच्या तयारेक लागला। सेंट अँथनी थॉमस बॉयज ऑफ आगाळी फातोड्डान दवरिल्ल्या ऑल टायगर 5 फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या बड्ड्या इनामां दिवपाच्या सुवाळ्याक दामू आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान थंयच्या आमदाराक नांव घेनासतना सोल्लो। फटींग जमनी कर्मजनाक करपी म्हूण आरोप फॉर्मेलिनूय वयर काडले। या मतदारसंघात फातोड्डा मतदारसंघात जो दामू नायकान जे काम केल्ले हे आमी आज कोणूय विसरूंक शकना। तो जमनी वयलो लिडर आसा, ग्रास रुटाचो लिडर आसा। आतांचे आमी खूब आमदार पळयले, मंत्री पळयले, पण खंयचे लेवलाचे गोंय येले आनी फातोडा खंयचे गोंय लेवलाचे येला हे सगळ्यांक खबर आसा। म्हणून दामून जे काम केला थंय फॉर्मेलिन करूना, दामून जे काम केला खंयची शेतां कन्वर्ट करूना, दामून जे काम केला शेतान घरां बांदूना, दामून काम केला हे मतदारसंघ फुडें व्हरपाचें, फातोड्डा मतदारसंघ फुडें व्हरपाचो। फुडोवपाक जायना, फुडींगपणां करपाक जायना। सारे दिता ते आपले दिता म्हणून सांगप लोकांक फुटयलो आनी प्लेन पेपराचेर सही घेतली आनी सही घेतली आनी वचून सगळे क्लेम केले गव्हर्मेंटा कडेन फाटले फावटी आनी ती सबसिडीज ती घेतली। आपण हांगा रुजार बशिल्लो आसा, रुजारा कडेन विचारा ताचे कडेन डॉक्युमेंट दवरले, कोणेय सभे मातशें म्हाका चॅलेंज करता ते डॉक्युमेंट पळोवचे। लिवपाक मिशीन घातले म्हटलें, लिवपाक मिशीन घालतना ताची सगळी सबसिडी गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा। 2400 रुपये वराक ताची 50% सबसिडी 1200 रुपये दिता, पण ती बीन आसा ती कोणा कोणाक दिली, फुकट दिली, गव्हर्मेंटान दिली, पण तो सांगता फटींग आपल्यान दिली। लोक बाबड्याक काय खबर ना, लोकांक एकच सायड दिश्टी पडल्या, दुसरी सायड पळोवना।
डॉक्युमेंट जाय ओपन चॅलेंज ओपन डॉक्युमेंटेशन आसा आमी ताजे कडेन कॉपीज दिल्ले आसा तुमचोच मनीस आसा तुमचे भितर भोंवती मनीस तुमचो म्हटल्यार हे सगळे कॉपी कावन्सिलरा कडेन दिता दाखयात लोकांक व्हरून कोण फटिंगपणां करता ती. राष्ट्रीय महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष ज्योती पांड्या शेट गोंयांत कुमार जुवेचो बीजेपी फुडारी रोहन हरमलकारान शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक घेवन तिका सकाळी करमळे रेल्वे स्टेशनार येवकार दिलो. बीजेपी महिला कार्यकर्त्यांक ज्योती गोंयांत मार्गदर्शन करतली. गोयची महिला मोर्चा अध्यक्ष शीतल नायकूय येवकाराक आशिल्ली. इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आज आई हैं, स्वागत किया है. इन लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमति के साथ जिताएंगे और सभी एरिया में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे. How do you see this crowd being coming to your welcome, and that too by this local leader Rohan Harmalkar getting this huge crowd? Well, it shows affinity towards the networking. भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत पावरफुल है और हम लोग एक दिन या इलेक्शन में सिर्फ काम नहीं करते हैं, 12 महीना भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है. हांवें रात्री 9:30 सुमार कॉल करून इतके लोक हाडल्या. म्हाका दिसता म्हाका पयलीं कळ्ळें जाल्यार हांव 2000च्या वयर लोक हाडटलो. पूण बरी गजाल हांव लोकांक सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां 8 रोहन हरमलकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रोहन हरमलकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इतको उगत लोक रावला म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. शिरोड्या आयज मेरेन कसलीच उदरगत जाल्ली ना. उदक आनी नेटवर्काच्यो नित्याच्यो कडकटी. आदल्या काळांतलो बस स्टँड तोस्सो आसा. मार्केटांत लोकां खातीर टॉयलेट नात. आपूण आमदार जाल्यार शिरोडच्या लोकांक कसलेच त्रास जावंक दिवचो ना म्हूण शिरोडेचो वावुरपी स्नेलो ग्रासियसाचो उलो. आज आमच्या बेतोडे गांवांत मुस्लीम भाव भयणी आमची कितली तांकां आयज म्हाजे कडेन पयर येयल्ली ते आयज एकूच गेले मेळपा तांकां तर म्हाजे कडेन रोडपाक लागले येवन कित्याक ते म्हाका सांगले मेल्यार रोड पडटा उरतल्यार रोड पडटा म्हणून कित्याक तेंची गांवां आजून एक तर कब्रिस्तान ना ते सांगता तांकां बॉडी व्हरो फोंडे पट्टी व्हरो बॉडी हे फोंडेकार जेंगे बॉडी घेयना तेंगे उदर जावं हांवें एक फावट जातकच तुमची कब्रिस्तान इश्यू पयली गेले अशें शिरोडे सगळे काम उदका प्रॉब्लेम आहा आनी आमचे लोक सांगता ते लिडर सो कॉल्ड लिडर म्हणटात आमकां 4 सायडीच्यान उदक येता म्हणटा आमकां बाबा 4 सायडीच्यान उदक येता वयता खंय आमकां अजून उदक येना सारकें. आमी ऑनलायन स्टडीज केल्या सगळे भुरग्यांक वयता. आयज आमचे उडीन म्हणटे गांवांक वयर भितर खेडगांव तो वयर तांकां 5-5 किलोमिटर चलोन येवं पडटा बाबा एक रेंजी तांकां शिकपा लागून. म्हाजें एक एग्जांपल सांगता म्हाज्या कामाची देवळा फाटल्यान कर सामकें म्हाका थिंगा वॉडाफोन रेंज मेळना. तर टॉयलेटी मुतपा वचपा आमकां शिरोड टॉयलेट ना. टॉयलेट हांव तो भरलेलो आहा टॉयलेट भरलेलो. बाजारां बस स्टॉप आहा 90साचो तो बस स्टॉप पण आजून रिनोवेट जालो ना. हे गांवां बाजारां आयज बाजारां आमकां अंडरग्रावंड केबलींग जालें ना. ग्रावंडा सायडीक चिल्ड्रन पार्क म्हणून व्हडलें एक नांव आसा चिल्ड्रन पार्क म्हणून. ते चिल्ड्रन पार्काक तुमी सगळ्यांक पयलें आसतलें कोण बसता कितें आसलें ते सगळें झाड जाल्या कांयच ना भितर. म्हाजें एक सपन आहा 4 पंचायती एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावपा भशेन गार्डन करपाचें. पंचायत फंड ना म्हणटा हो फंड ना म्हणटा ते कंपनी जर धरले व्हडले पयशे लागना आमकां ते गार्डन करपाक. 4 पंचायती बरें गार्डन करपाक जाता. हेच गार्डनाक शेनवार आयतारा स्क्रीन घालून एक प्रोजेक्टर मारून तितून भितर आमी कोंकणी नाटक आनी कोंकणी तियात्र करपाचो फुकट दिवपा लोकांक. भितर एक बेलबोरी करपाचो एक शोरमा करपाचो एक रसोमलेट अशें जाता फूड कोर्ट म्हूण करूं मेळटा पणजी आहा. म्हापशेकारां खातीर मेडिकल कॅम्पा सारकेले उपक्रम करपी एक्टिव्ह म्हापसा सिटीजन्स एसोसिएशनाचो नवो उपक्रम. एसोसिएशन म्हापशा लायटीची सिंगल फेज वापरतल्यांक फ्री LED बल्ब वाडटले. इत्सुकांक ताचे लायटीचे बील वळखपत्र दाखोवचें पडटलें. बल्ब वांटप खंय 30 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगती सांजे 5 ते 8 मेरेन सिंडिकेट बँके फाटल्यान जातले. आमी ह्या संघटनेतर्फे येतात ते 30 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर सांजे 5 ते 8 या वेळा दरम्यान सिंडिकेट बँके फाटल्यान काफे योगेश आसा थंय LED बल्बांचें डिस्ट्रिब्युशन करतले. जे डोमेस्टीक कंज्युमर आसा सिंगल फेज म्हापशान तांच्या खातीरच ही स्कीम आसतली. सो आमी सगळ्या म्हापशेकारां कडेन मागतात की ह्या संघटनेचो तेंच्यांनी लाभ ह्या स्किमीचो तेंच्यांनी लाभ घेवचो.
आणि तेंच्यांनी आपले बल्ब घेवन व्हरचे. हे बल्ब व्हरतना तांच्यांनी आपले लायट बील आणि एक आयडेंटिटी प्रूफ हाडचें आणि ते व्हरचे. गेल्या वर्सान आमी मेडिसिनल प्लांट्स केल्ले. तेन्ना कोविडाचें दुयेंस आशिल्लें तेन्ना आमी मेडिसिनल प्लांट्स डिस्ट्रिब्यूट केल्ली. आमचे चडशे आमी आय चॅकअप कॅम्प करता आनी तितून आमी दोळे चॅकअप तशेंच चश्म्याचे फ्री वांटप करता. आतां मेरेन आमचे 23 कॅम्प जाल्या. खंय तरी बाकीचीं शारां आसा गोंयांत तेज्याकी मातशें फाटीं पडला अशें आमकां दिसता. आनी जे कोण आतां नवो आमदार येता ताणें बरें काम करपाची गरज आसा. ही जी उणीव आसा ती भरून काडपाक जाय 10 वर्सां जी जाल्या विकासाच्या हितून म्हापशां. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुयात. दरेकल्यान आपल्या आरोग्याची जतनाय घेवची. वेळार हेल्थ चेकअप करचो म्हण JCI वार्का फाट्याचो उलो. तांणी बाणावले मेगा हेल्थ कॅम्प दवरिल्लो. काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश म्हणटा JCI समाजा खातीर बरो वावर करता. कॅम्पाक लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. समाज JCI वार्का since I'm the president आमी मेगा हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केले. गुड रिस्पॉन्स फॉर अ सोसायटी वी हॅड डन. आमची सोसायटी लागून लोकांक बेनिफिट्स घेवपाक वीच इज फ्री. सो गुड रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमकां. लोक जायते जालो हाय पीपल वर हॅपी. सो आय फील हेच्या मुखार देखून आमी असो जायते कॅम्प हाडले. नॉट ओनली अबाउट हेल्थ मे बी different and coming to आमचे JCI there are many activities under where our society can benefit which is really good and I think हेच मुखार देखून जायत्या लोकांक मुखार येयन सो JCI जॉईन करून हे एक्टिविटी मुखार घेवन वचूंक जाय. न्यूट्रिशन sugar there is an Ayurvedic this also doctor as well ENT doctor plus a physician on taking up. First of all, let me congratulate JCI Varka for this medical camp. I hope many people will take the benefit of this medical camp. My best wishes to the JCI Varka for I think this is our first project. So I think they have to do a lot of projects including the environmental projects. I was part of JCI maybe around 20 years back. I'm happy that JCI Varka also has started its activity and I'm confident under the dynamic leadership of Gina Pereira. The Varka chapter will achieve a new height. भुरग्यांक भारताचो खरो इतिहास शिकोवंक जाय. भारत केन्नाच गरीब नाशिल्लो. एका तेंपार एक समृद्ध आनी मोठी शक्त आशिल्लो. असो इतिहास भुरग्यांक शिकयत जाल्यार तांचे मदीं आत्मविश्वास निर्माण जातलो. ते नवे उमेदीन फुडाराक पळयतले म्हण कल्याणबाई चॅरिटेबल ट्रस्टाचो मुखेली मिलिंद पिळगांवकार हातुर्ले एके शाळेंत कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. की आमचो इतिहास जे आमी सुद्दां जेन्ना शाळेंत आनी स्कुलान आनी कॉलेजीन जेन्ना गेले आनी आमकां जो इतिहास शिकयलो आनी खरो भारताचो जो इतिहास आसा हेतूंत खूब फरक आसा. आमकां जो इतिहास शिकयलो हो असो शिकयला की सदैव भारत देश जो आमचो आसा हो गुलामीत असलो आनी आमचेर लोकांनी येवन राज्य केला. ही गोष्ट खरी आसा. 400 वर्सां आमचेर तुर्कांनी मुघलांनी राज्य केले. 200 वर्सां आमचेर ब्रिटिशांनी आनी पोर्चुगेजांनी राज्य केले. आनी आमचो इतिहास बूक आमकां कितें सांगता जेन्ना ब्रिटिशर्स येयले तेंच्यांनी मुघलां कडल्यान भारत घेवन तेजेर राज्य केलें. पूण खरी गोष्ट ही आसा जी आमकां आमच्या पुस्तकांत सांगना की मुघलां कडल्यान जेन्ना ब्रिटिशांनी सत्ता काबीज केली म्हणटा पळय ही सबंद गोष्ट चुकीची आसा. जेन्ना ब्रिटीश भारतान येयले तेन्ना सत्ता जी भारताची आसली ही मराठा सत्ता आसली. मराठा साम्राज्य जे असले हे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांतल्यान दिल्ली पर्यंत मराठा साम्राज्य आनी मराठा साम्राज्य आसलें. पूण हो इतिहास जर आमच्या भुरग्यांक सांगात जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्स तेंचो बिल्डअप जातलो.
म्हणजे आम्ही भारत देश श्रीमंत असलो सो ह्या जे आमचे आक्रांत असले तेंच्यांनी आमकां ह्या गरिबीन हाडले आणि ह्या गरिबींसून जर भारत देश फुडें वचपाक जाय आणि वयर वचपाक जाय जाल्यार प्रत्येकान आपलो इतिहास हो जाणपाक जायो टिचरींनी तेजेर मेहनत करून आपलो खरो इतिहास कितें आसा हो ह्या भुरग्यांक सांगपाक जायो तेंचो जो आत्मविश्वास जो आसा हो भारत देश एका काळान जगातलो सर्वात श्रीमंत देश असलो हे तांकां जर सांगा जाता जाल्यार तेंची मानसिकता जी आसा ही सुदृढ जातली स्ट्रॉंग जातली आणि तांकां अशें दिसतलें की भारत देश आणि भारताची जी जनता आसा ही सदैव गरीब आणि लाचार नासली आणि लाचार नासल्या कारणान फुडो जो आमचो फुडाकार आसा हो बरो येवपाक शकता हेजेर तेंचे लक्ष केंद्रीत जातले आणि तेन्नाच आमचो भारत देश जो आसा हो खऱ्या तरेन फुडें सरतलो आणि आमची जी फुडली पिढी जी येतली आणि आमचे फुडले युवक जे येतले आणि आमचे तरणाटे जातले हे खरोखर देशान प्रगती करतले. केपेंचो आमदार मंत्री बाबू कवळेकरान घर घर चलो सुरू केला. शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक घेवन बाबू घराघरांनी भोवूंक सुरू. बीजेपीचो उमेदवार म्हूण ताची ही पयलीच वेंचणूक आनी प्रचार. बीजेपीचे आनी ताचे आदले काँग्रेस कार्यकर्ते बरोबर खंय ताच्या प्रचाराक भोंवतात. केप्यां फुडल्या 2-3 म्हयन्यान खंय उरिल्ली कामां तडीक लागतली. कोण लागची पयली मुद्दम लोकांच्या घरांनी वचपाचो ही आमी सुरवात केल्ली. तशें पंचायत एरियांतल्यान आमी काही पंचायती कडेन आमी 2 रावंड सुद्दां जाले आनी इतलो भरगत असो पाठिंबो जेन्ना आमी बार्शी गांवांतल्यान सुरवात केल्ली तेन्ना साकून तेजे नंतर सगळ्यो पंचायती आमी घेत गेले आनी आयज आमचे म्युन्सिपालिटींतल्यान आमी चालू करतात. जशें आयज म्युन्सिपालिटी भितर जसो आमी ह्या वार्डांनी करता आसतना जसो भरगतचो पाठिंबो आसा तसोच पंचायती एरियान सुद्दां एक मोठ्या प्रमाणात पाठिंबो ज्या कडेन आमी लोकांक अशी अपेक्षीत धरी की हांगा 100-200 लोक आसतले पूण गेल्या कडेन 400-500 लोक कडेन अशी सुरवात जाल्ली आसा. बार्शी गांवांत सुरवात करतना 700-800 लोक प्रत्येक पंचायती अशी 400-500 लोक न चुकता म्हणटा अशें आनी ज्या कडेन सेकंड रावंड सुद्दां आमी केले थंय सुद्दां परत तशेंच आनी लोक वाडले म्हणटा अशें. तशें आमी म्युन्सिपालिटींतले आतां आमी सुरवात करतले जेन्ना सेकंड रावंड थर्ड रावंड 5 रावंड आमकां करची पडटले पूण जेन्ना आमी दुसरे रावंडा येतात तेन्ना अशेंच हेज्याकी डबल लोक वाडत गेल्ले आसा. म्हणजे एक बरो अनुभव आनी जेन्ना घरांनी सुद्दां आमी वयता आसतना लोकांची एक ल्हान मोठी कितें ओवरऑल म्हणटा आमी कामां केल्ली आसात लोक आमकां मेळटा ते जाल्याच पूण आतां जेन्ना सामकेच घरांनी गेल्ले उपरांत आनी बारीक बारीक कितें कोणाचें उरतात ते असो लोक सांगता आमी सगळे नोट करून घेवन दुसरे दिसा साकून ती कामां जे कोण सांगले आसता ते आमी सुटी करपाक लागतात आनी जेन्ना सेकंड रावंडाक आमी वयतात तेन्ना ती पयली रावंडाक जी सांगलेली कामां ती आसतात ती कंप्लीट जाल्ली आसता. अशे पद्दतीचो बरो अनुभव म्हणटकीच खऱ्या अर्थान लोकांचो तो हातोहात घेतले आसा. म्हाका एक मनांतल्यान समाधान आनी सगळे जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना एक बरें दिसता की सगळे कार्यकर्ते जे पयलीं मूळ म्हजे वर इतलीं वर्सां पयलीं काँग्रेसी आसले ते कार्यकर्ते आनी मूळ भाजपाचे आसले कार्यकर्ते सगळे एकठांय जावन प्रत्येक पंचायतींनी वेलकम करतात. प्रत्येक पंचायतींनी त्या भागांनी आपूण जावन फुडें सगळो लीड घेवन भोंवतात. म्हणजे एक वेगळें एक बरें वातावरण अशें म्हणजे मतदारसंघांतले तयार जाल्लें आसा. कामां काही चालू आसात काही कामां तुमकां 1-2-4 दिसां म्हयन्याक दिश्टी पडटले. ताजे भायर ओवरऑल मोठे प्रोजेक्ट जे केपेचे आसा ते बस स्टँड धरून ते मोठे मोठे प्रोजेक्ट सुद्दां तुमकां काही दिसांनी दिश्टी पडटले. ही सगळीं कामां करपाक तुमी आमकां एक शक्ती दिली आनी खास करून तुमी परत निवडून दिल्ले कारणांनी आयज गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री जावपाक म्हाका संदी मेळ्ळी आनी एक बरें वातावरण आसा. म्हणजे ताका लागून आयज आनी कसलेंच काम कोणाचें उरची न्ही हे हेतून आज आमी घर चलो अभियान आमदार तुमच्या दारी अशे पद्दतीन आमी सुरवात केल्ली आसा. घर चलो अभियान म्हणजे सराक आमी फोर्स केलो की जेन्ना इलेक्शन जेन्ना जातात इलेक्शन तेन्ना सराक टायम मेळपाना जेन्ना ताका दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवपा पडटले म्हणून आमी एक अशी टीम तयार केली आनी सराक आग्रह केलो की तूं आतांच भायर सर ही फर्स्ट एक फेरी जावनी आनी मागीर ज्यो कोणाच्यो अडचणी आसात आमचे ज्यो गांवच्या भुरग्यांच्यो गांवच्या लोकांच्यो मतदाराच्यो ज्यो अडचणी आहात त्यो घरांत जेन्ना पावता तेन्ना सराची कानार घालपाक तुमकां शक्य जाता. काणकोणा आगोंदा आमदार इजिदोरान 6 लायटींचे ट्रान्सफॉर्मर बसोवन घेतल्यात. 61,42,000 मोडून हे ट्रान्सफॉर्मर घाल्यात. कितली वर्सां जाली थंयचो लोक लायटीच्यो कटकटी जाता म्हूण ट्रान्सफॉर्मर मागतालो. हॉटेलां आनी रिसॉर्टांकूय लायटीच्यो कटकटी जाताल्यो. सरकारा कडेन पयसो नाशिल्ल्यान खंय कामां मातशी पेंडींग उरिल्ली.
आमदार जेन्ना आमगे घरान गांवां गेल्लो आमदाराक सांगलें तेणें सांगलें की आपूण ट्रान्सफॉर्मर हाडटो म्हणून आनी जेन्ना हांव बी इलेक्शनाक पडलो तेन्ना लोकांनी म्हाकाय बी केल्लें की तुमी आमकां ट्रान्सफॉर्मर जाय म्हणून आतां आमी ऑलरेडी ट्रान्सफॉर्मर जाले 5 ट्रान्सफॉर्मर न्हू 6 ट्रान्सफॉर्मर आमी आगोंदा हाडले एक मुडकूट हाडलो एक हिंगा एक मिरानवाडे आसा वालां दोरहात ना टोटल 61,42,000 समथींग आसता ऑलमोस्ट तुमगे आगोंदा क्लियर जाले आतां आगोंदा लायटी आतां ऑलमोस्ट इश्यू न्ही उरपाना कापार जाले प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आनी लोकांनी आमकां घालपाकूय बरे भशेन सहकार दिवपाक जाय उरलाय ते बी घालपाक आनी आमी घालतले आमगे काणकोणाक लायटी प्रॉब्लेम आनीक स्पेशली हिंगा आमगेल्या आगोंदाक जायते वर्स पयलीं सावन आहलो हांव तुका सादारण 20 वर्स पयलीं सावन आगोंद पिक्चर शेगल पी आनी लायट म्हणटा सारकी हें जालें टीम कोणी जें काम केलें ना तें आमची बसान केलें हां आनीक एक 10-15 वर्सां एक आगोंद म्हणटा एक बंद जायना आहलें तें कितें तरी आज डेव्हलपमेंट दिश्ट पडोंक लागला प्रत्येक कडेन रोड जायत गेलाय मेन इशू आहलो देवळातून ब्रिजाचो तो ब्रिजाचो इशू सॉल्व जायन ब्रिजाचो फावंडेशन जायन ह्या दिसांनी आनीक थोड्या दिसांनी 5-10 दिसां भितर काम स्टार्ट जावपा आसा लायटी प्रॉब्लम उदका प्रॉब्लम हें इतलीं कामां फकाणां करप म्हळ्यार आनी असल्या कोवीड महामारीच्या काळाक हांव चडान चड बॉसाक थँक्यू म्हणटा की तूं आगोंदकारां खातीर इतलो वावरलो आनी तूं सदांच वावरतलो आनी हेजे मुखार असोच वावरत राव खऱ्यांनीच म्हणल्यार हांव जाणा आसलो ह्या भागान ह्या आगोंदा भागान जेका आख्ख्या संवसाराच्या मॅपाचेर नंबर 1 बीच म्हूण डिक्लेअर केल्ली आसा आनी बरो ट्युरिजम स्पॉट म्हूण त्या जाग्यार आमकां लायट इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें नासलें पूण जायते ट्युरिस्ट येताले एक दीस रावत आनी दुसरे दिसा वयताले कित्याक आमची AC चलना आसल्यो चडशे रुमांनी ते बिजनेसवाले आहा जे शेकवाले आहा बावडे तांचे बाबा बिजनेस डावन जाताले फकत लायटी लागून जायते प्रयत्न केले आमी जाणा की ही गरजेची वस्त म्हूण आनी ह्या दिसांनी ह्या कोवीड महामारीक सारकेच ट्युरिस्ट बंद जाले पूण आतां हे लायट जातकूच आनी आमचें आतां ही आमचें कोवीड उणें जायत गेलां तेजेर मातशें आतां आमचो फ्लो ऑफ ट्युरिस्ट येतलो जातलो तेन्ना हांव मागता की लोक हिंगा खुशाल आसले पुरो कित्याक इकॉनॉमिकली लोकांक त्रास जाले खूब गव्हर्मेंटाकूच त्रास जाले डेव्हलपमेंट करपाक पयसो ना जालो पूण त्या पासत ह्या ट्रान्सफॉर्मराक एक फायनान्शियल अप्रुवल मेळपाक मातसो टायम लागलो 2014 सावन पेट्रोल वाडत आसा मात टॅक्सीचे भाडें फकत 3 रुपया किलोमीटर वाडयलां करमळेचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले बेजार पेट्रोल देंवयात नाजाल्यार किलोमिटरा फाटल्यान पयशे तरी वाडोवन दियात म्हूण मागणी सरकार खंय तातूंतूच डिजिटल मिटर बसय म्हणटा धंदो कसो करपाचो काय म्हण आर्गुमेंट 300 रुपीज काय 350 रुपीज आसा त्यांचे पर डे ते 350 रुपीजूच दवरचे अराउंड 1,500 रुपया कितें तरी फोर व्हिलर आसा थंय गेल्यार काय ते म्हणटा मागीर 2,500 रुपया बी अशें चलता सरकारान सगळ्यांक मिटर लावचो भाजी पळया खंय पावली ती नुस्तें पळया खंय पावले ते सरकार कोणाक कांयच कंट्रोलान दवरिना फक्त टॅक्सीकार माफिया आनी हे ते लोक म्हणीत आसता पण आता जो मिटर बसयला तेजेर लोकल जे कोण आसा पळय तांकां म्हारग पडटले कित्याक आतां चार्जीस खूब ऑटोमॅटिकली हे जाता उरलो सुद्दां जाल्यार चार्जीस वाडटा वेटिंगाचेर पडटा रोखडोच मिटर पेट्रोल देंवोचो म्हणून पेट्रोल देंवोवचें पेट्रोल डिझल देंवल्या नंतर सगळें देंवता पेट्रोल डिझल देंवल्या नंतर भाजी आतां ट्रान्सपोर्ट सगळें कितें आसा पळय ट्रान्सपोर्टेशन तितलेंय देंवता तें देंवचें अशें आमची सरकारा कडेन मागणी आसा हो तुमचो 3 रुपया वाडला म्हणटा पळय तो लास्ट प्राइस केन्ना आसलो तुमचो लास्ट म्हाका दिसता तो म्हाज्या अंदाजा प्रमाण 2014 कितें तरी रेट चल्लो अराउंड 57 काय 67 रुपीज पेट्रोल आहलें आतां ऑलमोस्ट डबल जाल्या 104 काय 106 जाल्या आतां रातची रेट खबर ना कित्याक एवरी नायट म्हणजे जेन्ना 12 जाली काय रेट चेंज जायत आसता आतांची आयची रेट म्हाका आयज खबर ना कित्याक आयज वचोना पेट्रोल पंपार सो पळय जर 100 रुपया धरले जाल्यार कांयच न्हू म्हणजे 60 रुपया म्हणजे 50 रुपया तरी वाडले हय 50 ऑलमोस्ट डबलशे जाले आनी तुमकां हायक कितले दिला हायक आमकां फक्त 3 रुपया दिल्ले आसा 50 रुपया पेट्रोलाचे फक्त तुमकां 3 रुपया 50 रुपया पेट्रोल एडिशनल 3 रुपया किलोमिटराचेर दिल्ले फक्त येलो ब्लॅकाक 3 रुपया दिल्ले आसा ते आमकां ते वाडोवचे आनी बाकीच्यांक वाडल्या बाकीच्यांचो आमकां हें ना पूण आमकां ते येलो ब्लॅक जे आसा पळय तांकां फक्त 3 रुपया वाडयल्ले आसा किलोमिटराचेर वास्को नव्या नुस्त्या मार्केटाच्या कामाचो भाग म्हूण
मुरगांव पालिकेन बाजारकारांच्या वळखपत्राची मोहीम हातांत घेतल्या। पालिकेन बाजारांत बसपी नुस्तेकार फळ भाजीवाल्यांक वळखपत्रां दिवपाचें थारायलां। 2 फोटो आनी आधार कार्डाची कॉपी पालिकेंत दिवची म्हण पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बाजारांत भोवून माहिती दिली। As a part of new construction of fish market, आमच्या नुस्तेकारांक भयणीक भावांक लागून आमी एक ड्रायव्ह घेतला। त्याच्या भितर जी नुस्तेकारां बसतात तांकां आयडेंटिटी कार्ड दिवपाचें, ताका लागून आमच्या आयज स्टाफ EMI आनी एक स्टाफ घेवन आमी तांकां भितर धाडलेले आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन फोटो आनी आधार कार्ड दिवपाक लागून सांगला। तेणी सांगले आमकां होट घे म्हणून 2 होट घे सांगले, आधार कार्ड घे सांगला आनी तेंचें नांव घे सांगला आनी आमकां कामरान दी सांगलें। सगळ्यांचे केळेकारांचे, भाजयेकारांचे आनी आमचे नुस्तेकारांचे, नाल्लाकारांचे सगळ्यांचे। आनी हो ती आपूण घेताय म्हूण सांगला, संडासा कोच्च्यांचे आपूण घेताय सांगले बरें म्हूण सांगला। म्युनिसिपॅलिटीचे स्टाफ कम्युनिटी ऑर्गनायझर आयज म्हाका येवन हांगा मार्केटान येवन फीश वेंडर्स जे आहा तेंचे आधार कार्ड आनी ते फोटोज कितें डॉक्युमेंट्स लागता ते घे सांगलेले, फोटोग्राफ्स आनी व्हिडियो, कित्याक तर तांकां आमी ID कार्ड आनी वेंडर्स कार्ड प्रोवायड करपाक जाय म्हणून। सो ताका लागून आमी सकाळीं हांगा येवन विथ मार्केट इन्स्पेक्टर आमी येवन हांगा सगळे सर्वे केले आनी तेंची नांवां कलेक्ट केली। इतले मजगतीं पालिका बायणां बेकायदेशीर धंदो करपी गाड्यांचेर एक्शन घेवंक गेल्ले कडेन बोवाळ। मोडपाचें उलयलें तेजेर हांवें पॉयंट क्लॅरिफाय केलो, दोनूय उलयनाका रे, कितें एक जाय तें सांग। तुका मोडपाची भीती आहा मरे, मोडपाक हांव दिना, तूं सीज करता तो सीज करपाक येयला। तुका जर तर हाजेर कितें फुडलें क्लॅरिफिकेशन जाय यू गो टू CO's ऑफिस। आतां पर्यंत रावलो कित्याक तूं? सकाळच्यान हांव मरे कित्याक आमी गोंयकार, आमी ल्हानाचे व्हडले हांगा जाल्या, आमकां तांकां घेवन आमचेर बळजबरी करूं नाकात। अनलेस अँड अंटील तुमच्याकडे काय क्लियर डॉक्युमेंटूच ना, तुम्ही कशें तोडूंक वयता? फाल्यां तुमी 3 मोडटले, परवा तुमी आनीक खंयची मोडूंक स्टार्ट करतले। मोडटाले मरे आतां एक काम करात मरे, फूल वास्को ड्रायव हाडात, जितले इलिगल चलता पळय आमी इलिगल धंदो करना हांगा, सगळे मोडात। मेरा ये दुकान मेरा बाप के टाइम से था और मैं CO के पास बहुत बार एप्लीकेशन किया। RP सैनी बोल के एक कंप्लेंटर था, तो उसको मैं बार बार बोल रहा था कि RP सैनी कहाँ है। एक बार भी RP सैनी आया ही नहीं, कभी आर्गूमेंट को भी आया नहीं, DMA में नहीं आया, किधर भी नहीं आया। लास्ट में मेरे को DMA से ऑर्डर आया कि 20 अगस्त 2021 को 20 अगस्त 2021 को मेरे को ऑर्डर पास हुआ है 20,000 को, और लेकिन DMA ने मेरे को ऑर्डर कॉपी इशू किया है 19/10/2021 को। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। बुलेटिन इतल्यान सोंपता। प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात। बी प्रुडंट, देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट, यू आर वॉचिंग प्रुडंट।